करता अनिदिनी बोगोस मुन माता अदर कृपा बेसावाशेता मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. प्राजीत काळाचो 5वो आयतार आज आमी संभ्रमतना ह्या 5व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन निमिशाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून हे संदर्भार आमी मागया. हे संदर्भार अर्गांत्या पासून मिस भेटयता फबीन जेन्स मिण्णूर मियार तशेंच देवान आपणाक केल्ले उपकाराक अर्गांमीस दिता. एमिस आनी रिटा रिसोजा आनी कुटुंब सायन मुंबय तांचेर ते पासून विशेष करून मागता आसतना आम्हा समेस्तां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उडास काडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व भक्तींकां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर कश्ट दिल्ल्यां खातीर आनी विशेष करून असायकपणी मिसा वचूंक साथ दिना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू प्राजीत काळाच्या 5व्या आयताराच्या ह्या बागे दिसा देवाक अर्गां दिवंक एक कुटुंब जावन आमी जमल्यां. आयची देवस्तुती आमचो कुरीस घेवन कुशेन सोम्याचो पाटलाव करूंक आपोवणे दिता. जेजू बापाचे कुशेक संपूर्ण रितीन विधेय जालो. जेजून आपणाकच मोडून आमकां जिवीत दिलां तशें आमी आमकांच मोडून आनी हेरांक वांटून दिवंक सोम्याचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. मगळ बाबणीनो सोमयान आमकां समोडून सोमयान आपणाक समोडून ताणें आमकां दिला आनी देवाच्या कुशेक काल ती मान घाला आनी कलतो तो जाला. ह्या पासून देवान ताका ती वर्तो केलो आनी आम्हा हर एकल्यांकी देव कलतेपणान देवाची येवजण स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक आपोवणें दिता. गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ले करीत तो परत जीव उठना म्हणल्यार संदेशा काल देवाचें उतर आज आमी प्रगट करतना आमी सोम्या सवें एक जावं सोम्या सवें मरोंक आनी सोम्या सवें जिवन जावंक जाय अशी कृपे दिणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एक घडी बरदोळे दांबी आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. नितळकाळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगडा जेजू तुजें उतर आमकां नवें जिवीत दिता आनी नव्या जिविताक व्हरून पायता. ह्या उतराचो तिरस्कार आनी बेपरवो केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता हांव दुखदान बक्षाणें मागोन म्हणटा. काकुळत मोजी कर सोमिया 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 काकुळत मोजी कर सोमिया. मगडा जेजू एकामेका समोर केल्ल्यांत तुजी खुशी जारी करूंक आमकां साध्य जाता. एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां थोडी बोटी कश्ट जाल्ले आसात. आमचो राग मसोर अहंकार गर्व पिशेपणो पेल्या समोर करच्यांक आमी सुखन पडलेले हांव आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पेल्याकी दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चाताप बक्षाणें मागोन म्हणटा हांव. काकुळत मोजी कर सोमिया 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 काकुळत मोजी कर सोमिया. मोगल सोमिया गोवाचो कण मातये पडून मेल्ले करीत परत जीव उठना म्हणटात. आमचे बऱ्यो करण्यो आमचे बरें जिवीत खंडीत आमकां जीव उठोवंक कारण दितात. देखून सोमिया तुजे उतरा खाल घालतेपणाचे जिवीत जिवंक आमकां आदार आनी कृपा फोग तूं करताय तरी आमी त्या उतरा खाल जिवंक नाव तुजे कुशेकाल आमी जिवंक नाव
आमी कल्ती सांगूं ना आमी गरवी हंकारी जाल्ली आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दुखेलेले सोम्या पश्चाताप भोगसणे मगोवन म्हणटा काकोळत मोजी कर सोमिया 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 सर्व पदवेदार देव आमचे काकोळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया जिवंत देव आमच्या भोवमोगाळ बापान मरणांतल्यान जिवीत उपजावचें म्हण अगणित जाणवान तूं आमकां येवजिलें आनी जमीन ह्या भुमीन पडलेल्या गोवाच्या कणा परी तुजो पोजेजो मरण जिवन जावचो म्हण तुवें थारायलें ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचे उदंड पीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजोवंक आमां मेस्तां भोव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सोरेश्वर अशें म्हणटा येतेले दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो वो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक आताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे केडे केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांव सुद्दां धनी म्हणून हांवें तांकां दाखोवचें पडलें उलयता तो सोरेश्वर ते दीस पावताच इस्रायेलीच्या घराण्या लागीं वो सल्लो हांव करतलो उलयता सोरेश्वर हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो तांच्या काळजाचेर ते बरयतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना सोरेश्वराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतली ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत उलयता तो सोरेश्वर कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उडास धरचो ना देवाचें उतारें काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा काकुळदरा देवा म्हजी काकळूत कर हो कोण म्हळ्या देवा मुझे गुन्यां पुसून काड तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखार वयलो म्हाका पयस उडयनाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काडन व्हरनाका एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतले लागीं बोब घालन आनी दुखां घडोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपल्या सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचें उतर पाडटल्या सुमेस्तां सोसणाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्तो महिमे बुरी दया. वंदन तुका क्रिस्तो महिमे बुरी दया. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करून दी आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो म्हणटा सुमी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बुरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्परा तुझ वर्तमान प्रगट करून म्हजे वंटांनी काळीज तूं पवित्र करे. सर्वेस्पा तुमचे सवे आसूं. तुमचे शोभे आसूं. भगवंतवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आराधनाक म्हण परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रेक आसले. तांणी गलिलियाच्या बेतसाइदा गांवच्या फिलिपे लागीं येवन विचारलें, सायबा आमकां जेजू पळय जाय म्हूण आशा. फिलिपांनी येवन हे आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सदस हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ले करीत तो एकोडच उरता. तो मरस जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावून घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासनीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां कंती भिरांतीन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणोंगी, पूण हें सर्व सोंसे जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव महिमे बरीत कर. तेन्ना अंतराळांतावन एक थाळो आयलो. हांवें तो महिमे बरीत केला. परत्यांनी तें हांव महिमे बरीत करतलो. थंय जमो जाल्लो लोक थाळो आयकून गडगडो जालो म्हणालो. देवदूत ताचे लागीं उलयलो जायज म्हणाले हेर थोडे. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्ही. ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर थावन उंच बारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण बगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकांनो, भुरग्यांनो, सांजू हांवच्या वांजेलांतली सुवार्ता आमी आयकली.
सांजवांच्या वांजेलांतल्या सुवातेंत आमी आयकल्ले प्रमाणे जेजू आतां जेरुजलेमांत आसा. जेरुजलेमांत थंयसर आराधनाच्या परबेक म्हूण आयलेल्या लोकां पैकी ग्रीक भाशेचे थोडे जण आसले. जेजू विशांतली जायती खबर जायत्या लोकांक कळी चालली. जेजू अजापां करता, जेजू बापाक महिमा दिता, जेजू पिडा शिडा गूण करता, भुकेल्ल्यांक जेवण दिता, रडतेल्यांक बुजयता, मेल्ल्यांक जिवंत करता, देवसार धांवडयता, सरोवर वा दर्यो शांत करता, वारें वादळ थंड करता, असली जायती महिमे बरीत संगत लोकांच्या तोंडांतोन तोंडाक वचून गाजत आसली. ह्या संदर्भार जेजूचें नांव चड आनी चड उंचायेक पावुल्लें. जेरुजलेमांत जेजूचो जायते प्रवेशी जाल्लो. होसान्ना दाविदाच्या पुताक जय जय, होसान्ना दाविदाच्या पुताकी म्हणून लोकांनी बोब मारून आंगवस्त्रां हांतुळ्ळीं वाटेर, गडवाचेर वा शिंगरोचेर ताका थंयसर पुरसांवय काडलेलो. आनी एक गजाल सगळ्यांक कळीत आसली. ताचे बराबर आनी एक विरोधपणाचें एक वारें थंयसर वळिल्लें. जेजू लगड काडी सई. जेजू नियमशास्त्र विरोध आसा. जेजू प्रवाद्याचें उतर तो पाळिना, नियमशास्त्र पाळिना, नियमशास्त्र विरोध वेता, साब्बत असो दीस पवित्रपणी सांबाळिना, साब्बता विरोध तो वेता, देवाच्या शिकवणे विरोध वेता. आपुणूच देव, आपणे देवा पळयला, आपणेच देव म्हणून तो देवाक सम करता. अशें जायत्यो संगती ताचे विरोधी एक विरोधी वारें जावन वळटलो. शास्त्री, फारिजेव, मातबारी आनी श्रेश्ठ याजक तशेंच याजकी वर्ग ह्या जेजूचो विरोध पास मांडून आसले. हे संगती थंयसर समाजांत लोकांच्या उलोवण्याक कारण जाल्ल्यो, वळख जाल्ल्यो संगती. ह्या वेळार थंयसर आयलेले ग्रेक हे जेजूक पळोवंक आशेताले. जेजूचें एक तोंड, जेजूचें मुखामळ. कित्याक म्हळ्यार तांणी आयकल्लें जेजू असर्यें करता, जेजू पिडा शिडा गूण करता, जेजू रडतेल्यांक बुजयता. अशेले संदिग्ध परिस्थितींत आशिल्ल्यांक सुडका सोडून दिता म्हणून तांणी चिंतल्लें. आनी जेजूक तांणी पळय जे आसलें, खंय तरी आपूण जेजूक पळयतलें, ताचें आंग वस्तू रापडतलें, कांयलें बरें जातलें म्हणून तांणी थोड्यांनी चिंतल्लें. आनी ते येवन बेसायदा गांवच्या पिलिपा लागीं ते येवन विचारतात, सायबा आमकां जेजूक पळय जय म्हणली आशा आसा. पिलिपान येवन हें पेद्रूच्या बाबा आंद्रेक सांगलें आनी दोगी वचून तांणी येवन जेजूक कळयलें. आनी जेजून तांकां जाप दिली. जेजू आतां ताच्या अंतीम हंताक पावला. थोड्याच घडयांनी ताका पराधीन करचो आसा, थोड्याच घडयांनी ताका विकृत करचे आसात, थोड्याच घडयांनी ताका तिरस्कार करचे आसात, थोड्याच घडयांनी ताका जिवीशी मारचे आसात. अशें तो उलयता. मनशा पोतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सो ते हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत तो इकडोच उरता. तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून सांगलेलें उतर. जेजून जायत्य विशांत हें सांगलेलें सासवाच्या कणाच्या ओपारीन सांगलेलें. एक सासवाची कण आसा पळय, भुमीक पडोवन तें किरलोवन तें कोणाक आसरो दिता? आकाशाच्या सुकण्यांक आसरो दिता. ओंपियांच्या ओपारीन जेजून म्हणलें बरें बऱ्या सुवातेर पडलेलें येतेश्ट फळ दिवंक शकता, थोडे 100, 60 आनी 30 वांट्यांनी. आनी जेजू म्हणटा हांगासर गोवांचो कण मातयेक पडोवन मेल्ले करीत परत तो जीव उठचो ना, येतेश्ट फळ दिवंक शकता. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळेगार, आमी जाणाव, आमी बिवमतांव. एक बाताचें बी तें कुसोवन त्या गाद्यांत तें कुसोवन मातये सारें जावन परत एक मुंगो येवन परो एक रोवो जावन एक नेज जावन एक बात जावन एक कणशे जावन त्या कणशेंत कितलीशीं बातां पळया. एक बात
एक धान्य आणि हे एक भात कणशेर असलेल्या कितल्या भातांक जल्म दिता पळया. जर तर तें भात मरनातलें तें कुसानातलें जाल्यार उरल्या भातांक तें जल्म दिवंक शकना. जावं पुरो एक काजूची बी वा आंब्याची पार म्हणटा. जर तर ती भुमीत पडोन कुसोन मातये सरे जावन परत एक सोंसी जावन रूख जावन परत एक रूख जावन येथेस्ट बियो जावं आंबे जावं काजू जावं कारण जातात. जर तर ती बी मातयेन पडोन मरना, ती मातयेंत पडोन परत कुसोन किरला ना जाल्यार जायत्या काजूंक वा आंब्यांक ती फळ दिवंक शकना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर जेजू मरोंक नातुरलो जाल्यार जेजूक अशेंच एलिशा प्रवाद्या बरी उबारून व्हेल्लो जाल्यार आज आमी आनी तुमी जल्म घेतना हांव आनी तुमी क्रिस्तांतय नव्यान जल्मतना क्रिस्ता वळखतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा हांवें मर जाय, हांवें मेल्ले करीत हांव फळ दिवंक शकचो ना. देखून जेजू मेलो, तो पुनर्जीवन जालो, तो मेलो, भुमींत पडोन कुसलो, भुमींत पडोन तो जीव जालो आनी तो जीव जातस आम्हा हर एकल्यांक जल्म दिवंक लागलो आनी आमी ताचे पाटलावदार जाले. हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज एक जेजू आशिल्लो, जायते जेजू जावन जेजूचे पाटलावदार जावन आमी सोंपता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा जो कोण आपलो जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव हगडायून घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सास्तीक जिणेक सांबाळटा. तुका कितें म्हळ्यार जेजू खातीर म्हळ्यार सता खातीर, मोगा खातीर, निती खातीर, सेवे खातीर आपलो जीव समर्पीत करता आनी तो खंडीत जीव वाटयता. तो हजारो जाणांक जल्मोंक कारण जाता, हजारो जाणांक जल्मोंक कारण जाता. पूण एकलो स्वार्थ खातीर, अनिती खातीर, असता खातीर, द्वेशा खातीर मरता जाल्यार तो हेरांक जल्मोंक कारण जायना, हेरांक जल्मोंक कारण जायना. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत मनीस मेले जाल्यार जायते भाग्यवंत तांकां पळोवन भाग्यवंत जातात. पूण एकलो कुणीगार मेलो जाल्यार ताका पळोवन जायते कुणीगार जायनात. एक भाग्यवंत मेलो जाल्यार त्या भाग्यवंताची देख पळोवन जायते जण भाग्यवंत जातात आनी जावंक जाय. आनी अशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव भाग्यवंत जावन मेलो, तुमी भाग्यवंत जावन मरोंक जाय. अशें भाग्यवंतांक तुमी जल्म दितल्यात, सताच्या भुरग्यांक तुमी जल्म दितल्यात, नितीच्या भुरग्यांक तुमी जल्म दितल्यात आनी अशें तुमी म्हाका साक्षी जातल्यात. आनी तो म्हणटा कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. कोणी म्हजो पाटलावदार जाता जाल्यार, कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं आनी तो म्हज्या लागचें शिको. कित्याक हांव बळ्या आनी काळत्या काळज असो, तुमी बळी जाया, कालती जाया आनी ह्या मुखांतर तुमी देवाची खुशी करूंक शकतल्यात. तुमी भाग्यवंत जातल्यात, भाग्यवंत जावन मरतल्यात आनी जायत्या भाग्यवंतांक तुमी जल्म दिवंक शकतल्यात. तो म्हणटा अशें तुमी करतात जाल्यार सर्गींचो म्हजो बाप तुमकां मान करतलो. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव मुंदरसन तो म्हणटा म्हजें काळीज खंती बिरांतेन भरलां. आतां हांव कितें म्हणो तुमकां, तुमी म्हाका मेळोंक येयल्यात. कोणाक म्हणटा तो ग्रीक मनशाच्या, त्या ग्रीक भाशेच्या लोकांक म्हणटा तो, थोड्या मनशांक म्हणटा म्हजें काळीज खंती दुकान भरलां. हांव आतां कितें म्हणो म्हाका येवचे कश्ट आशिल्ले ते काड देवा म्हणोंक गी. ना 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 तशें म्हणूंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार हे कश्ट सोंसूं जाय म्हणून हांव आयलां, हे सोंसूं जाय म्हणून आयलां. तातूंत पळापळ घेवंक जायना. बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर. पळय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, जेजूचे कश्ट वळवळे जेजूच्या मुखार आसात. जेजूचे कश्ट मरण वळवळे, बरादी खुरीस कांट्याचो मुकुट, 3 किडे जेजूच्या मुखार आसात आनी हे ग्रीक भाशेचे थोडे जण जेजू मेळोंक आयल्यात, पिडेची वा कश्टां दुखीची भीक मागून आयल्यात. जेजू म्हणटा म्हजें काळीज आतां खंती बिरांतेन भरलां. ह्या वेळार हांव कितें करूं? तो म्हणटा हांव म्हज्या बापाचें नांव महिमे बरीत करतलो. आनी ह्या वेळार थंयसर ताळो आयकता, तें हांवें महिमे बरीत केलां. थोड्यांनी चिंतलें गडगडो जालो.
थोड्यांक समजोंक ना कितें देवाची भास समजोंक ना कसले भाशेन देव उलयलो तें एक आवाज आयकलो आनी त्या आवाजांत ही भास तांकां समजली ना ते म्हणाले गडगडो जालो गडगडो आनी थोडे म्हणाले देवदूत ताचे लागीं उलयलो जायजे देवदूतांची भास खंयची म्हणून आमकां नेना आमी नेना ते नेना आसले खंयच्या भाशेन कितें उलयलो देवदूत उलयले जेजू लागीं पूण जेजून तांकां सांगलें हो आत्तां जाल्लो ताळो तो म्हजे पासत न्ही तुमच्या पासत संवसाराची जडती जावची आसा बरें आनी वायटा मदें जडती जावची आसा बरें केल्ल्याक सर्ग वायट केल्ल्या येमकोंड आसतलें ह्या फुडां हांव बरें केल्लो तो जिवीत उरतलो आनी जिविताक जायतें बरें केल्ल्याक आपूण व्हरतलो आनी वायट केल्ले सगळे नासाच्या वाटे पावतले ह्या फुडां तुमची जडती जातली देखून हो ताळो म्हजे खातीर जाल्लो न्ही तुमच्या खातीर देखून सताची वाट धरा नितीची वाट धरा बरेपणाची वाट धरा आनी ह्या मुखांतर सासणीक जिवी जोडा म्हणून जेजू आज विशेश करून आमकां तो सांगता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो निमाण्या जडतेच्या वापारेंत जेजून सांगलेलीं उतरां हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें ना हांव बंदेन आसलो तुमी म्हजी भेट केली ना हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली ना केदळा सोम्या केदळा आनी जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें ना तें म्हाका तुमी करूंक ना पळया तसल्यांक देव म्हणटलो म्हजे सरसिलो पयस सरा तुमी शिराप पडलेले न्हू म्हजे सरसिलो पयस सरा तुमी शिराप पडलेले न्हू म्हणटलो खंयसर वसा तुमी संवसाराच्या रचनेच्या सुरवेर तयार केल्ल्या ते हेमकोंडाच्या उज्यांत वसा आनी उजव्याक आसल्या तो म्हणटा हे या तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडुल्ल्यानो संवसाराच्या आरंभात हांव रचलेल्या त्या सर्गीच्या निवासाक कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली आनी हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली केदळा सोम्या जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका केलें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही जडती जातली बरें केल्लें जिविता उरतलें वायट केल्लें सस्ताच्या केस्तीक वेतले देखून केस्त आनी जिवीत आमचे मदें आसा आमचे मदें जिवीत आनी मरण आसा आमचे मदें आशिर्वाद आनी शिराप आसा जडती आमची जातली खंयचें विसरूंक जाय तें आमकां सोडलेलें कांय थोडे म्हणटात सर्ग वा हेमकोंड विसचो अधिकार म्हाका आसा आमकां खंयचें जाय स्वतंत्र आमचें तें आसा तुजें तें देवान शिराप आनी आशिर्वाद तुजें तें सर्ग आनी केस्त तुजें तें मरण आनी जिवीत दवरलां खंयचें जाय जेजू म्हणटा जर तर तुमी म्हजो पाटलाव करतात जाल्यार जिवीत विंचतल्यात आशिर्वाद विंचतल्यात आनी सर्ग विंचतल्यात जर तर म्हजो पाटलाव करिनात तुमी म्हजी बेपारवा करतल्यात म्हज्या शिकवणे विरोध चलतल्यात तुमी शिराप तुमी मरण आनी केस्त विंचतल्यात चॉयस इज युअर्स म्हणटा म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो आमी खंयचें जाय तें विसरूंक जाय आमकां देवान जाणवाई दिल्या देवाचें उतर दिलां संस्कार दिल्यात आनी देवान ताचें मास आनी रगत दिलां सगळें समर्पण दिलां तशें आसतना आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय जेजूक साक्ष दिवंक जाय जेजूक उतरां घालची येवंक जाय आनी सत मोग नीत सेवा असल्या बोगसाणें सस्निकाय कलतेपण असल्या शिगुणांनी वाडोवन सोम्याक साक्ष जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवात्या सुलाम सभावार्थ उक्त्यान तो उसारया तुमच्या बुकान थंयसर आसल्यार पान नंबर 5 काडा एकाच देवा सत मानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गान बी तुमी सोदिस्त्या आनी हांव दिसते वस्तू सोद आसनार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवा सकलस पूत तो सर्गळा आदी बापातान जल्माला देवातानूच वाड देवा खऱ्या देवातान विसरलो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बाबाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम मनशां बसोत आनी आमचे सोडोने बसोत सर्गार तो देवलो
आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्माची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पॉन्सिबल ताका ताका उरसार मारलो आनी ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका न्ही केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसवी करूंक तो वैभवान परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या असत मानता ईश्वरानी जीव दता अर्थ बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं दवरलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभे सत मानता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी वेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा आनी सस्नाच्या जिविता विस्वासून रावता आमेन. हे आमच्या वावरतान ह्या सुविस्वासान आमची मागणी आमची गरजो आमच्यो सगळ्यो आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिया. मंगळा बाप्पा तुज्या पुतान घडली पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान बांदून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमी तुजी रचना आनी भुरगीं जावन आसता जाती कातीचो आनी देश राष्ट्राचो भेद नासतना एकामेका भाव भयणी म्हणून वळखून आमच्या गांवचे आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध तरेचे पिडेंत कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक तांच्या पिडेशिडेच्या वेळार सोंसणीकाय समाधान लाभय तांकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावारी गरजेवंत प्रायेस्त पिडेस्त आनी हेर समस्यांक बली जाल्ल्या लोकांतय आमी तुज्या पुता क्रिस्ताचे रुपणे देखूंक आनी तांकां आमचे तांकी प्रमाणे मजत दिवंक आमचे थंय दयाळ उदार काळीज रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस युवा जाणांनी तुज्या पुता जेजू खातीर आमकांच मोडून त्यागाची जिणी जियोंक तांकां आदार दी. आधुनीक संवसाराच्या वडण्यांक बली जायनासतना कुटुंबा सांगाता मोगान जियोंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सदांच तुज्या मोगान बरोवन तुज्या उतरा प्रमाणे करी क्रिस्ती जिणी जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उत्तात देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेस्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातच ह्या पूण तळार हातीन धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर आमचे सर खासगी गरजां खातीर मागया. कठीण दगीन वतान आमी तापोवन आसाव वळवळून आसाव प्राणियां पक्षियां तशेंच मनशां रूख झाडां उदकाच्या अभावांत आसात मात्रणी कठीण दगीन लासतात. बरो पावस धाडून पृथ्वी थंड करूंक समी आमचेर उदार जावं दी म्हूण आमी मागया. भुरगीं परिक्षा बरयतात परिक्षा शिकोवन आसात भुरग्यां जाणवाय गिन्यान सगळें उडासाची सकत फावो जावं दी म्हूण मागया. येवंक असो सुनाव भारत सरकाराक बऱ्यान जावंक बरे मुखेली मिसोवन येवंक स्वताचो नितीचो मोगाचो सरकार आमकां फावो जायचें मागया. येवंक असची पासकांची परब भगवंत हप्तो फाल्यां करची कुर्सावाट सगळीं बऱ्यान जावं आनी मुखांतर समियाच्या दैवी कृपेची आशिर्वादां जोडून घेवंक आमगे फावो जायचें मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका भेटोवन दिता. हांव जिविताच्या पयणार आमी आसां सासणीक जिविताच्या बरवर्शान आमी समकोन आसां गंवा सकन मातये पडून मेल्ले करीत येतेश्ट फळ दिवंक शकता. तशें आमी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत मरोन जाल्यार आमी बऱ्या मनाच्या मनशांक जम दिवंक शकता आनी तुका साक्ष दिवंक कारण जाता. असलें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. पांचंको 111 111. अर्पण दिला तो ससनाच्या ससना देवा जाई
माझी भेट कौतुका धन्य बापा सर्विस प्रसाद अर्पण दिला तुझा प्रसाद दाखवून दे झालो तुझ्या मोगाचो तो sacrifices भेटूचो धन्य बापा म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सपूत वेदा देवा पमानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या धन्य बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेत आमच्या शक्य भविष्याचा दावा सर्वेस परवानगी कणवळे आमच्या भौमगाळ बापा तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजून आपल्या मरणान आनी तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका महिमेवंत केलोय जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुझ्या नांवाच्या महिमेक आमकांय तुझ्या मरणांत वंटो दी आनी ताच्या संगाता महिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस पो तुमचे सवे आसों तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तीस आनी आमच्या फायद्याचो ह्या भुमीन पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उदंड पेक दिवंक उपसरल्या एका गोवाच्या कणा परी तुजो एकलोच पो जेजू कुर्सार कुर्सार मेल्लो आनी ताच्या अर्था बदीत मरणांतले संवसाराक संतोश हाडटले सुबाम पीक उपसले तसो जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्यान जिवान भरलेली तुजी आपणायलेली भुरगीं ताच्या सांगाता जिवंत जाल्या देखून देवदूतां बराबर आनी सगळ्या भक्तां सांगाती तुज्या अगणी जाणवयाचे आनी विचित्र मोगाचे कीर्तन आमी निरंतर गायता Poet, sol serves por tu sergani son salvarla tuya voi baba tum segui tu kaje serves por navi itata kaje segui tu kaje segui tu kaje वो पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणीनं उडा आणि वाय नसले जेजूचे मास आणि गजां बदलची घडी सगळे आमचे जिवीत बऱ्या करण्याचे जावं म्हण जेजूच्या कुडी रक्ताक सगळे आमचे जिवीत समर्पित करया बापा करसू तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत
पदकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta songgutu pergetuya Yesus tujhe maran Amin semeremta Tujhe punar जीवन को आम्ही परगडता तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बाबा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता आणि जीवित असं उंडाने सोडण्याची काल तुका समर्पित आहो. तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूं कम का फोवो केली देखून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुडा रग असवतेल्या वा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा सगळे संसारात विस्तरलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसिस आमच्या पापा साहेब पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी. तांकां तुजी इस्तगतीत अंतरलेल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोवो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागताव. हांव कारमर्या देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देवानी सर्व कडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची याचना मोतीन दवरना. आम्ही बऱ्या करण्या मुखांतर बरें फळ दितेल्या लोकां परी बिया परी आमी मरोंक आनी जिवन जावं. आमच्या बऱ्या करण्या मुखान जायते बऱ्यापणाच्या मनशांक उपसोंक खरें सुमयेच्या पाटलावर दरसावंक देवा स्वादार मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकय तुजे कशी सिरका जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रासाचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले बिडिशडेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्त चेणे भरोशान त्रेकतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाठाय. समये जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूता म्हणीत तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. माय मग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले संसार जिवी दिले तुझ्या भोवपैती कुडी रक्तावरी सर्व म्हज्या कडेन पणतो सर्व येटांत म्हाका निवार. सदां तुज्या आज्ञा पडो म्हाका आदार दय तुजे सगळे वेगळे सरून कितें म्हाका इल्मे नाका. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाच्या कुशे कालची येयल्ली बऱ्या करण्या मुखांतर मरोन पुनर्जीवन जाल्ली आनी जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशांक जल्मो कारण जाल्ली. गोवा सुकोन मातये पडून मेल्ले करीत यथेश्ट फळ दिवंक शकता म्हणून आयच्या दिसा आमकां बऱ्या करण्यांनी जिवंक उलो दितात ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तुका मुझा मोगाळ देवा नाविश्री तुझी बगर म्हाका मुझा कर्या जीवा मुझा कर्या जीवा मुझे लालिता तुका मुझा मोगाळ देवा नाविश्री तुझी बगर म्हाका मुझा कर्या जीवा मुझा कर्या जीवा बलिदान कलवारीचे अर्पणाया जेजूचे अर्पणाया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवीक देणे सर्गीचे तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरवसो साजिने वाटे सांगात म्हजो तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरवसो साजिने वाटे सांगात म्हजो. काळजांत आयिल्ल्या सोम्या जेजूका मेरगां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत आयला. सोम्या आमचे थंय राव. आमी तुजे कुशेकाल तिमान घालूं. आमी तुजे कुशेकाल जियोंक. आमचे थंय बरें करण्या मुखांतर आमी जियोंक आनी मरूंक आमकां कृपा दी. हे मुखांतर जायतें बरेंपण बरेंपणाचे व्यक्ती तुगे आपटला उदार सावन जल्मोंक आदार दी म्हूण मागता. तुवें केल्ले सर बरेंपणा अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्यान जेजू उगडप तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू सर्व इटंतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक कुडियत्मेची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर सरपायांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कलचारातेची बरी नीत फोव केल्ले खातीर सरपायांतल्या उगडांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर हिमिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर तुज्या उतरां मुखांत आमकां दोशी केल्ल्या खातीर तुज्या पवित्र जेवणान आमकां आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर फाटल्या हप्त्यांत तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सोम्यान जेजू उगडप तुका सोम्यान जेजू हांव अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू मुझ्या काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजांत. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना पण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुज्या महिमेवंत जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगास आमचो जीव करसूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोळ दी आनी हे परी जंय तो आसा थंय आमी ताचे सीस आसूंक आनी तुज्या महिमेंत सुखेस्त जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. वसोने जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पान संख्या 247 247. बगीन कृष्णाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बाबाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या न्हू पडल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका वरतो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत वरत्या पासो सहकार तुमी दिला. ह्या पासत तुमकां हांव दिनवास पाठयतां, देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा वरते मापासो सहकार तुमचे जावन आशेता. फाटल्या 12 वर्सां जावन हे पुंडाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोन आयल्यांत आनी जायते बरेपण ह्या पुंडाळांत तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायते बरेपण जालां. त्या पासत धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता. परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या व्हडट्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जाय आसची सगळी कुमक आदार व्हडट्या मापान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करूं दी. सांजू तूं तुमचे बसो तूं समे लागीं मागून येतेश्ट बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.